येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेळाचे हेडलायन्स. आसगांव येवपी नायट क्लबाक थळाव्यांचो कर निषेध. ह्या निषेधाक पंचायतीने दिलो तेंको. आगरवाडेकार घर प्रकरणात जावची सीबीआय चौकशी मागतात थळावे. वास्कोच्या सरकारी स्कुलात भुरग्यांचे हाल. पड्डे आनी आलमारीच्या आदारान चल्ल्यात भुरग्यांचे शिक्षण. भुरगे आनी शिक्षकय काडटात शिक्षणाचो वनवास. आयतारा रंगली वेल्ला काणकाची ग्रामसभा. सुमार 9 लाखाचे गटराचे काम अर्दकुटे. पैशांची हेराफेरी जाल्ल्यान थळावे जाल्यात फुर्योज. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आसगांव नायट क्लब येवपाचे वाटेर आसा. थळाव्यांनी निषेध केला. पंचायत थळाव्या वांगडा आसा. आसगांवचो सरपंच हनुमंत नायकान ग्रामसभे वेळार स्पश्टीकरण दिले. आगरवाडेकार घर प्रकरणातय लोकांचो राग दिश्टी पडलो. पंचायत फंडातल्या वाठारांतले रस्त्यांची दुरुस्ती करपाचे आश्वासनय सरपंचान दिले. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. Technically, सरपंच हो विषय उलोवपाचो नासलो. इट इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. इट इज सबज्युडिस मॅटर. वी शुड हॅव नॉट डिस्कस. वी कुड हॅव टेकन पर्सन्स व्ह्यूज, kept it, not noted. It is under investigation. आता सुरेन बाबान सगळे विचार मांडले, सगळे क्लियर केले. आमचं फक्त एज अ विलेजर नॉट असं को मध्ये. आय एम एक्चुअली ओनली 2 points. What is the panchayat stand, including the board member? What is his stand first and the body stand? Are you going to demolish the structure when it comes for demolition? Yes or no? Second point, what is the inspection, joint site inspection status? That is your question. आयज आसगावची ग्रामसभा पार पडली आणि आयच्या ग्रामसभेन वेगवेगळ्या विषयांचेर चर्चा जाली. खुबशे थळावे आयच्या ग्रामसभेक उपस्थित आशिल्ले. मेन इशू म्हणटा तो ह्या वाठारांत जे रस्ते पिड्ड्यार आसा त्या रस्त्यांचेरूय चर्चा जाली. तशेंच जे क्लब आसगांवान येता, फॉर एग्जाम्पल रुंबा क्लब, ह्या पयलीं ह्या क्लबाचेर खुबशी आंदोलनां जाली. लोकलांनी खुबशे प्रोटेस्टूय केल्ले. ह्या विशयाचेर आयज भासाभास जाली. तशेंच जे आसगांवान आगरवाडेकर फॅमिलीचे घर जे डेमॉलिश जाला त्या विशयाचेरूय चर्चा जाली. अशेंच खुबशी जी गाराणी आशिल्ली लोकांची आयज सरपंचान आयकून घेतली. तशेंच जेंचे जे सोल्युशन आहा ते बेगीनच्या बेगीन आपूण काडटले अशेंय सरपंचान लोकांक आश्वासन दिल्लें आसा. आमकां तो परत चलोवपाचोच ना आसगांवान, म्हणजे आमी ताका परमिशनूच दिवंक शकना. तेन्ना आमी टीसीपी जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलें. जेन्ना टीसीपी जॉयंट इन्स्पेक्शन मारता विदीन 16 days आमी रिप्लाय धाडलो. कोणाक धाडलो रिप्लाय की टीव्ही डिसोजा की जी पळय तुजी फायल येयली ती कंस्ट्रक्शन लायसन्स ऑफ एक्झिस्टिंग टेम्पररी स्ट्रक्चर, तर टीसीबीक आमी एक लेटर केलें की जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें. टील डेट टीसीबी अजून येवंक ना जॉयंट इन्स्पेक्शनाक. आयज तोच इश्यू आसलो की ह्या लोकांकूय पाडपाक जाय आसलें की पंचायत कोणाच्या फेवरान आहा. तर आमी आतां क्लियर सांगलेलें आहा की पंचायत गांवा वांगडाच आसतली. इन फ्युचर पासून आमी ताका लायसन्स दिवचें ना. What has happened recently is that there is a lot of people with money bags coming here and destroying the village. One is the question of the nightlife clubs and all that thing, disturbing the peace of this locality. So it is decided by the Gram Sabha and the people of Asagaon that we do not want any night club, and we want the voice of the people to be heard. जे आगरवाडेकर फॅमिली आहा आख्खो गोंयचो लोक ताका सपोर्ट करपाक. इवन आमचो ऑपोजिशन लिडर येयलो, इवन आमचो MLA येयलो, पार्टी प्रेसिडेंट येयलो. पण आयज कितें जालां खंय तरी भंय दिसता कितें कोणाक हेल्प करपाक. की आसगांव एक हेडलायन जाला कित्याक की हे कारणाक लागून कोणाक हेल्प करूंक वचना. पण हांव मागता की हे जावं उपना, यू टर्न हो जावं उपना. हो जस्टीस हो कोणाक तरी घेवपूच जाय. कोण कितें हितून कितें जाता खबर आहा, तेंच्यांनी यू टर्न घेतलो, कवा घेतलो हेचेर हांव सीबीआय हे मागतलो, इन्क्वायरी मागतलो. कित्याक हांव हेचो काँग्रेसमॅन, हांव सीबीआय इन्क्वायरी मागतलो आनी हांव पार्टी प्रेसिडेंटा कडेन उलयतलो आनी हेचेर जाता तितलो कोण इनवॉल्व आहा तेचेर आमी एक्शन घेवंक लायतले. रुंबा क्लब बंद जायसर आमी उबी रावचे ना. दुसरो विषय हा आमचे मेन रस्त्यांचे तेचेर तेंच्यांनी एक्शन घेतला. ते म्हणटा आमकां तेंच्यांनी ते करून घेतले. पंचायत फंडांतल्यान आश्वासनां दिल्लीं आहा. ते आमी नेक्स्ट ग्रामसभाक तेंचे कितें केलां ना केलां ते आमी तेंचे फुडाकार घेतले. तिसरो म्हणल्यार आहा तो आमचो व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू आहा तो 39A. वॉट इज 39A? 39A ही गव्हर्मेंटाची TCP लेजिस्लेशन गव्हर्मेंट
गव्हर्मेंट TCP अधिकाऱ्यांक हक्क दिता तेंच्यांनी काय कितें आहा तें डायरेक्टली करूं शकता, झोन चेंज करूं शकता विदाउट कन्सल्टिंग द पंचायत और द पंचायत द विलेजर्स. 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट पळयल्लें तेन्ना पंचायती स्थापना जाल्ली आनी तेजो मुद्दो कितें आहलो, मुद्दो कलेक्टीव पार्टिसिपेशन इन विलेज डेव्हलपमेंट हो तेंचो मेन मुद्दो तेंचो थॉट प्रोसेस आहलो. आयज तो गांवांत तर तांकां गांववाल्यांक तर सेटलमेंट झोन जाय, कमर्शियल झोन जाय, इट इज देयर डिसिजन. दे कॅन नॉट डिसायड सिटींग डावन इन पेंजीम which 39 gives them, 39A gives them. The case is pending in the High Court. In our forum as villagers, आम्ही आज ठराव घेतला, पंचायतींनी मान्यता दिल्या. It is unanimous that we are opposing 39A. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. सर्व शिक्षा अभियानाच्या काळात भुरग्यांक शिक्षा भोगपाची पाळी चडशा शाळा स्कुलांचेर आयला. वास्कोचे सरकारी स्कूल तातूंतलेच एक. एकाच हॉलात सगळे विद्यार्थी शिकतात. इश्कॉलाच्या 4 वण्टी आड भुरग्यांचो फुडार घडटा, पूण ह्या इश्कॉलाच्या वण्टीच्या बदला हांगा सोडल्यात पड्डे आनी दवरल्यात आलमारी. इश्कॉलाची माणकुली भुरगीं आनी टिचरी काडटात शिक्षणाचो वनवास. पळयात आमचो रिपोर्टर हिरू महाले दाखयता इश्कॉलाचो आखो देका हाल. एज्युकेशन हे खूबच गरजेचें आसा आनी त्याच माध्यमांतसून जी भुरगीं आहात तांकां बरे तरेचें एज्युकेशन मेळटलें जाल्यार बरे तरेची फॅसिलिटी जाय. आनी अशेंच एक वास्कोचे जे मेन गव्हर्मेंट स्कूल आहा जे मेन सिटीन आहा हे जायतीं वर्सां त्रास पळयता काडटाले, कित्याक की तेंचे स्कूल एक डिलेबिडेट कंडिशनान आहले, बिल्डींग आहा ती बॅड कंडिशन आहली आनी ती खंय तरी रिस्टोर जावं रिबिल्ड करपाची गरज आसली. त्या बिल्डिंगेंतली भुरगीं जी नियरली खुबशीं आसली ती अजुनूय सफर जातात, कित्याक की तांकां सद्या ह्या बिल्डींग खाली केल्या आनी तोंडा फुडल्या बिल्डिंगेन घातल्या तांकां, पूण ते जे बिल्डींग आहा ती तांकां पावना. सद्या एका क्लासीन 3 क्लासीस चलतात, जशें की एक पड्डे लायला जाका आलमारी घालून 3 क्लासी एका रुमान चालू आहात आनी हेच खातीर भुरग्यांक जाय तो शिक्षणाक त्रास जाता. एका क्लासींतलो भुरगो दुसऱ्या क्लासींतले आवाज आयकून डिस्टर्बन्स जाता आनी भुरग्यांचें जे शिक्षण आहा हेचेर खंय तरी मार बसपाक लागलेलो आसा. आनी तेच खातीर हांगासले आमदार जे दाजी सारके जायते प्रयत्न करतात की ही बिल्डींग आहा ती रिस्टोर करची नाल्यार रिबिल्ड करची, पूण सद्या तरी ते जावना आनी गव्हर्मेंटा कडसून तांकां रिप्लाय अजून मेळोना. आमी आशा करता की ही बेगीनच्या बेगीन बिल्डींग कंप्लीट जातली आनी भुरग्यांक जे शिक्षण जे मुळावें मेळपाक जाय तेचेर ध्यान पडटलें आनी काम जातलें. आनी पळयात तुमी आमदारान कितें सांगलें, कितें एश्युरन्स तांकां मेळ्ळा गव्हर्मेंटा कडल्यान आनी जे लोकल्सूय कितें उलयतात ते. We have adjusted everything in this. This is a big hall. We have got 2 halls. So in one hall we have 5th, 6th and 7th. And over here we have the staff room, the computer lab, 8th standard, 9th standard and the 10th standard. So it becomes a bit difficult for us to teach because we have to literally put in all our energy and efforts because all the students are just packed up everywhere. So we are facing a lot of hardships due to that. जाणटेले कितलीय बरी साडी न्हेसयली जाल्यार ती जाणटीच आसता. इमारतीची स्थिरताय बरी असली तरी नवी इमारत बांदपाचे गाराणे आमदारान केले. जाल्यार नगरसेविका शमी साळकारान वास्को वाठारान इश्कॉलाक ग्राउंडाचो उणाव आशिल्ल्याची खंत उक्तायल्या. ही जी बिल्डिंग फाटली आसा तिजे बी आमी जितले जाता तितले आमी स्ट्रॉंग करपाचो प्रयत्न केला. हांवें सीएमाक सांगल्या की ती रिबिल्ड करपाक तुमी प्रयत्न करचो म्हणून, पूण स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आयलो ती बिल्डिंग स्ट्रॉंग आसा म्हणून. सो हांवें सीएमा कडेन रिक्वेस्ट केला जरी स्टेबिलिटी स्ट्रॉंग आसली एक तर नवी बांदली जाल्यार परत कितले एक म्हणणें आसा की जाणटे बायलेक कितलीय बरी साडी न्हेसयली जाल्यार ती जाणटीच आसता. सो तोय भाग एक विचार घेवन स्टेबिलिटी जरी बरी असली नवो बांदपाचो आमी सीएम सराक सांगला, पूण म्हाका खात्री आसा की सीएम सर हाजेर कितें ते बरें डिसिजन घेतलो. गव्हर्मेंट स्कुलाचे तुम्ही पळयला आसतली पयलीं जी दशा आशिल्ली ती पयलीं आमी एक टॅकल केल्या की
ती बरे तरेन रिनोवेट करून घेतल्या. आमचे आमदार दादी साळकर आणि JSL बरोबर जे तांकां सांगून हे व्यवस्थित ओवर 1 crore रुपीज घालून ह्या बिल्डिंगेचे कंप्लीट रिनोवेशन केला. बट समवेअर इट इज नॉट इनफ. फाटली बिल्डींग आसा सद्याक तांकां तो स्पेस पुरो जायना. म्हणजे तांणी तो फूल जरी रिनोवेट केल्लो आसलो तरी हांगाची भुरगीं थंय शिफ्ट केल्ल्यान मदीं स्कुलाचें शिफ्टींग मांगोड जालें. हें सगळें आसा तें भुरग्यांक हार्डशिप्स जाता. ह्या स्कुलांनी चडशीं आमची जी भुरगीं आसा म्हणजे खुबशीं भुरगीं मांगरांतल्यान येता. खुबशीं म्हणजे लेबर हातूंतली भुरगीं येता. आनी आयच्या दृश्टीन पळयत जाल्यार शिक्षण तुमकां खबर आसा सगळ्यात म्हत्वाची गजाल आसा. आनी इट हॅज टू रीच सगळ्या पर्यंत तळागळा पर्यंतच्या भुरग्यांनी शिक्षण घेवपाची गरज आसा. सो त्या दृश्टीन जरी हांगा फॅसिलिटी आसा तरी ही एक गरजेची बिल्डींग जाली. तुमकां आतां आमदारान सांगलें की हाजो एक प्लॅन चालू आसा. आमी जर हें करतना आमकांय दिसता की जर सगळी बिल्डींग जर परती करता जाल्यार फाटल्यान घेवन मदीं एक त्या भुरग्यां खातीर तो वेवस्थीत ग्रावंड आसचो, एक स्पेस बरो आसचो भुरग्यां खातीर. कित्याक आज सगळ्या स्कुलांनी पयलीं जाल्यार वास्को स्पेशली स्कुलांनी ग्रावंड्साचो अभाव आसा. भुरग्यांक ग्रावंड्स ना. आमी स्पोर्ट्स म्हणटा पूण खंय तरी धांवपाक मस्ती करपाक जी भुरग्यांचो जे करूंकूच जाय म्हणटा तशें जी एक्टिविटी आसा फिजिकल एक्टिविटी आसा ताच्या खातीर एक ग्रावंड जर डेव्हलप जालो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगावकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. आयतारा वेल्ला काणकाची ग्रामसभा जाली. सुमार 9 लाखाचे गटराचे काम अर्दकुटे आशिल्ल्यान थळावे बेजारल्यात. व्हाळ सगळे तुंबल्यात. पैशांची हेराफेरी जाला अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर काणकाची ग्रामसभा तापड जाली. पळयात. डिसिजन घेतला म्हणून आम्ही हे केला कित्याक लागून गार्बी जो प्रश्न परत परत येता पळय ताका कारण आसा ते आमी बसता पंचायत बॉडी आनी डिसिजन घेता आनी त्या फुडें स्ट्रॉंग डिसिजन पंचायतीक सांगतले आमी कितले भुरग्यांक वयतले पंचायतीक कितले आमी घातले मानले दिस इज नॉट अ सोल्युशन. मानले म्हणून फर्स्ट प्रपोजल म्हाजे पावले थ्रू ईमेल पण अजूनपर्यंत कितके जाले 12:30 जाले म्हाजे प्रपोजल केलो. म्हाजे प्रपोजल 3 आसलेले. 3 प्रपोजल म्हणजे लास्ट इयर आमी काम केलें डिझल्टिंग ऑफ हे म्हणून नाला म्हणून काम केल्लेले आनी आमकां अजून पर्यंत हे सरपंचान पयशे दिवंक ना. एक जालो. मागीर कळ्ळें कितें आमकां सरपंचान चॅक काडला म्हणून. चॅक काडला कितक्याचो 9 मेंबराचो चॅक 9 × 30 जाल्यार 2,70,000 जाता आनी चॅक काडला 3 लाखाचो. तर 3 लाखाचो चॅक काडले 30,000 गेले कोणाक दिले कोणाक अजून पर्यंत आमकां पयशे दिवंक ना. पयशाचो म्हत्व ना पण लास्ट वर्साचें काम केल्लें न्हू. दुसरो इश्यू आसलेलो वॉट्स ओनू क्लिनिंग ऑफ ड्रेनेजीस अजून का त्यांनी टेंडर काढला प्रोसेस जावं ना अजून. आता ऑलमोस्ट जून म्हयनो सोंपत येयलो जुलय जालो लोक आमकां विचारात आहा केन्ना जातले केन्ना ते व्हाळ सगळे तुंबलेले आहा. प्रोसिजर हेंचो सारको स्लो आहा. हांवें तर फॉलोअप केल्ले बिडिओ कडेन आतां टेंडर नोटीस काडूंक जाय आनी हेजे फुडें करतले म्हणून. पण हे सरपंच आनी पंचायत बॉडी आहा स्पेशल मिटींग घेवन तर आपले स्वताचे कितें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बेगीन इश्यू करता. आनी तिसरो इश्यू म्हणटा तो वेल्ला काणकोण वॉर्ड नंबर 1 एक गटर आसलेलो कन्स्ट्रक्शन ऑफ गटर 3 लाख आणि 3 लाख म्हणजे ऑलमोस्ट 7 लाखाचे गटर असले. ते गटर हांवें अलॉंग विथ द व्हिडिओचो ऑफिशियल आसलेलो इंजिनियर ते इन्स्पेक्शन केले. इन्स्पेक्शन जाल्यावर कळ्ळें कितें ती गटर इनकम्प्लीट आहा म्हणून. बेश्टे टचअप केले हें केलां आनी हेवटेन पंचायतीन हांगा रेजोल्युशन घेतला कंप्लीट जाला म्हणून. कोण नारायण तलकलकर म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर आहा. हांव कांय समजना हे 8-9 लाखाचें काम हें कंप्लीट जालां म्हणटा. सरपंचान केन्ना इन्स्पेक्शन केलें पूण जाणां सरपंचानी प्रपोज केला सरपंचान म्हणजे आरतीचारी आनी सेकंड हेड वासुदेव कोरगांवकर इन्स्पेक्शन करिनासतना भायल्या भायर तुमी म्हणटा ते
कंप्लिशन सर्टिफिकेट जालें आनी रेजोल्युशन घेता तितून कितें तरी सगळो बंद रावचे हेजी कितें इन्क्वायरी जावंक जाय. आयज हांवें प्रपोजल घातलेलें आजून पर्यंत म्हाजो प्रपोजल येवंक ना कित्याक हांव सत्य उलयता पूण तांकां वायट दिसता आनी म्हाजी अशी कामां वयल्या कारणान अशी हेल्ड अप करता स्पेशली थोडें कामच जायना आयज यो फाल्यां इनकम सर्टिफिकेट 5-5 दीस 6 दीस करता तें सारकें न्हू. हांव कितें न्यायाक झगडटा लोकां खातीर की आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आहा बेनिफिट ह्या पावसान अजून पर्यंत हेंच्यांनी व्हाळ क्लीन करूंक ना कित्याक करूंक ना आमी कांय खबर ना. म्हणजे प्रोसेसूच सारकें ना. बाकीच्या लोकांची फायली येत न्हू कोणाची व्हडल्यो डेलिगेटाची ताका स्पेशल मिटींग करून दितात आनी मेन मुद्दो कित्याक भितर एक आमच्या हितून मिटींग हॉलान एक हें आहा कबड आहा त्या कबडाचेर जेन्ना विचारलें कबड कोणाचें सेक्रेटरी म्हणटा आपल्या कडेन ती चावी ना कोण हितून फायली दवरता हेजेर मातसो सविस्तर व्हिडिओन आनी डायरेक्टर पंचायतीन मातसो हेंचेर विचार करचो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. श्रद्धेक खंय धर्म लागना, संस्कृती बादना. धार्मीक एकचार संस्कृतीक मेळ हेच गोंयचें खाशेलपण. अजून ते तिगोवन आसा हिवूय तितलीच खोशयेची गजाल. मोरजे विठ्ठलदास वाड्या वयल्या मांडार कपेलाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. क्रिस्तांव भाव आनी हिंदू भाव मेळून यजमानकी करतात. पळयात कांय उमेदीचे खीण. खूपच कमी गांव उरल्यात जंय विविध समाज विविध धर्मामदीं सोबीत सुंदर आनी म्होवाळ नातें पळोवपाक मेळटा. मोरजे गांवान हें दायज राखून दवरलां. ह्या फेस्तान क्रिस्तांव आनी हिंदू भाव सांस्कृतीक खोशी वांटून घेतात. विशेष म्हटल्यार हांगा कपेला मुखार खुरीज आनी तुळस एकचारान उबी आशिल्ली पळोवपाक मेळटा. कोण लामण दिव्याची वात पेटोवन होरावणी करतालो जाल्यार कोण फुलाहार अर्पून मनांतल्यो भावना उक्तायतालो. पळोवया एकचारान मनयल्ले मोरजेचे मानार कपेलाचे फेस्त. आयज आमी मोरजे गांवांत हांगा मांडावयले फेस्त आनी हे फेस्त सगळे आख्या गोंयान फेमस आनी गोंयच्यान सगळे आमचे गोंयकार हांगासर पांयां पडोंक येतात आशिर्वाद घेवपाक येतात. खरें बरें दिसता की दोनूय हिंदू आनी कॅथलीक दोनूय भाव मेळोन हो सण साजरो करतात. म्हणजे हेतून एकवट दिसता. एकवट ही अशीच फुडें आख्या गोंयकारांनी सांबाळून दवरपाची आनी आमी जाता तितले गोंय उदरगती वाटेन फुडें व्हरपा खातीर आनी देवाचे आशिर्वाद घेवन फुडें सरपा खातीर प्रयत्न करया. आमी सदांच हे आता हे फेस्त करता आमच्या मांडार. हे आमच्या मांडार फेस्त जुनाच्या म्हयन्यात जाता सांजाच्या दुसऱ्या आयताराक आनी आमचे फेस्त क्रिस्तांव कोंकणी सगळे मेळून आमचो गांव आख्खो मेळून करतात. हे हिंगा रिलिजियस कांयच ना. सो तेच मागीर प्रिजेत आसतात 18 जाण. सो हे जे फेस्त करतात तेन्ना खूब जाण आमचे लोक गांवचे आरांबोल ते पयशिल्ले बॉम्बे पासून लोक येतात गोंयान हिंगा फेस्ताक रावतात. 9 दिसांची नयनां आसतात. सो हिंगा खूब जाण आमचे देवासां चलतात. सो तुमकां सगल्यांक आनीक वाटी हॅपी फीश म्हणटा. हे आमचे पयले 9 आसले पीसीस आतां 18 जाले. ते खूब वर्सां बरयलेले तेंचे पीसीसीचें नांव बरोवचें पडटा आनी तेजे फुडें आतां नेक्स्ट इयर आमी ऑल वाड्यांतले पीसीस आहा म्हण ते आमी सगळे वाड्याकार करतले. बस त्या फुडल्या वर्सा आमची 25 वर्सां जाता. त्या कारणान तुमी वाड्याचे हे करतले फेस्त करतले. त्याचे फेस्ता बॉम्बायचे महाराष्ट्र सगळ्याचे सगळे महाराष्ट्राचे आख्खे बॉम्बायचे आख्खे गोवाचे सावथाचे पासून लोक येतात आनी कितें मागतात तांकां सगळें मेळटा. ताका लागून आनी वाडत आसा. गोवा 365 खातीर समरिता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फाउंडर्स कप अंडर 17 बॉयज 9 सायड इंटर स्कूल फुटबॉल सर्तीत बेथानी कॉन्व्हेंट हायस्कुलान इन्फंट जीजस हायस्कुलाक हारयलो. 6-5 अशा गोल फरकान ही मॅच सोंपली. चिंचणी खेळामेळा 2024 फाउंडर्स कप अंडर 17 बॉयज 9 सायड इंटर स्कूल फुटबॉल सर्त युनियन ऑफ चिंचणी विलेजर्सान घडोवन हाडिल्ली.
पयले मॅचीत बेथानी कॉन्व्हेंट हायस्कुलान इन्फंट जीजस हायस्कुलाक टायब्रेकरा वरवीं 6-5 असा गोल फरकान हारयलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयांत येता ते सप्तकात पावस चालूच उरतलो. आयएमडीन 4 जुलय मेरेन येलो अलर्ट दिला. दर्यादेगेर उंच दर्या ल्हारा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी करून नागरिकांक दर्यादेगेवेल्यान पसून पयस रावपाचो सल्लो दिला. फाटले 24 वरांत सावन गोंयांत कमी चड पावसान हजेरी लायल्या. सांखळी 67.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. फोंड्या, सांग्या, केप्यां ह्या हेर वाठारांनी पावस पडलो. चडांत चड तापमान 29 डिग्री ते 32 डिग्री सेल्सियसाच्या सुमाराक उरपाची शक्यताय आसा, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 ते 26 डिग्री सेल्सियसाच्या मजगती उरतले. महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेर वाऱ्याचो वेग वराक 65 किलोमीटर मेरेन पावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान वादळी हवामानाक लागून नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यान वचचे न्हय असो सल्लो आयएमडीन दिला. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगे खातीर 3.2 ते 3.4 मीटर मेरेनच्या ल्हारा सयत हाय वेव अलर्ट जारी केला. दर्याच्या खडबडीत परिस्थितीक लागून थळाव्यांक घरा भितर रावचे, असुरक्षीत बांदावळ टाळची आनी येरादारी सल्ल्यांक पाळो दिवचो असो सल्लो आयएमडी दिता. 1 ते 4 जुलयाक येल्लो अलर्ट. घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय. खर ल्हाराची शिटकावणी. वादळी वारे घोळपाची शक्यताय. सोमारचे तापमान 32 आनी 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 ह्याची कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.